मडगांवचो मोती डोंगर हो वाठार म्हटल्यार पयलींच्या काळात नितळ हवेचें ठिकाण. मात आतां हो जागो पुराय राज्य वळखता तो म्हटल्यार हांगा वाडत वाडत वाडे जाल्ल्या झोपडपट्टे खातीर. सुमार 800 घरां आनी 2.5 ते 3,000 लोकवस्ती आशिल्ली ही जागा तशी बेकायदेशीर अशें कांय जाणकारांचें मत आसा. ही बेकायदेशीर वस्ती मोडून उडोवची हे खातीर मुंबय उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या उपरांत पालिका प्रशासन संचालकांनी ही वस्ती मोडून उडोवपाचें न्यायालयाक आश्वासन दिवन लेगीत ही वस्ती फाटलीं 10 वर्सां जाली उबी आसा. मडगांव गोंयची आर्थीक राजधानी, मात हे शार झोपड्यांचें केंद्रस्थान जालां. हांगा वाडपी झोपड्यांचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना असो आरोप शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावियो कुतिनो हाणें केला. जाल्यार आमी हांगा फाटलीं 40 ते 45 वर्सां राबितो करून आसात. तशेंच लायटीची बिलां आनी कर लेगीत आमी भरतात अशें थंयचो थळावो विनायक पाटेकार सांगता. मोती डोंगराची केस सद्याक उच्च न्यायालयांत चालू आसा. हांगा कसलेंच बांदकाम करचें न्हय तशेंच थंय आशिल्लें बांदकाम मोडचें न्हय असो आदेश उच्च न्यायालयान जारी केला. तशेंच न्यायालयाचो फुडलो आदेश आयल्या उपरांत आमी फुडें कितें करपाचें तें थारायतले अशें पाटेकार सांगता. सांगपा म्हळ्यार याद करून दिवपाक गरज पडटा की फाटल्या टायमार लेट मनोहर पर्रीकर आशिल्लो तेन्ना ताणें स्पश्ट एक हें केल्लें डिक्लेअर केल्लें की मडगांवाची सफाई म्हळ्यार मोती दोंगर आहा तो केंद्र बिंदू आसतलो म्हण डिक्लेअर केल्लें आनी सगळे मडगांवकारान गोंयकारान ताळयो मारलेले मोठ्यान समजला. पूण आज पासून कितें जालां ताचेर एक्शन कांयच जावना सांगपा म्हळ्यार. आनी वयल्यान ज्यो थोडे आसा ते एवरी इयर वाडत आसा कोणाच लुगार नीज गोंयकारांचो आनी कोण हें करतात. आनी थंय कितें जालां ओरिजिनल थोडे आशिल्ले ना म्हणना सगळे इलिगल म्हणपाक शकना थोडे आशिल्ले. पूण तितून कितें जालां आतां हें वाडपा कारण म्हणल्यार कितें जालां थंय थोडे बॉसीज आहात दादा टायप आसा ते आनी ते कोणा सपोज लुगार जाय ते दाखयता बोट दाखोवन ह्या लुगाराचेर काड दोंगर आनी ते पयशे घेता. सो कोणाच लुगार गोंयकाराचो लुगार कोणा विकता कांयच पेपर वर्क नासतना. आनी सेकेंडली जो पब्लीक एक्सचेकर म्युनिसिपालिटी जावं स्टेट गव्हर्मेंट जावं PWD जावं जितले जे एजन्सीज आहात मडगांव कनेक्टेड आहात कनेक्टेड विथ डेव्हलपमेंट हांचो सगळो रेवेन्यू थिंग कितलो सुमार वयता आनी म्युनिसिपालिटीक ऑर गव्हर्मेंटाक कितलो सुमार थंयसर रेवेन्यू मेळटा वेदर इट इज हावस टॅक्स ऑर एनी अदर हें लक्षांत दवरपाक जाय. मोती दोंगरार आतां एक 40-45 वर्स जाली लोक रावता. लोक म्हणटा की पयरें पेपरार वाचलेलें हालीं की इतली घरां जाली तितली घरां जाली. कशें आसता जशें जनरेशन वाडटा तसो ऑब्वियसली एक मनीस आपल्या घरान समज 2 भाव आतां 2 भाव सेपरेट जातले तेंच्यांनी फक्त सेपरेट दारां केल्या घरां वाडूना घरां आसा तशीच आसा घरां आहा तितलीच आसा. पूण कशें सेपरेट 2 दारां केल्या कारणान की लोकांक दिसता की घरां वाडल्या. आनी दुसरी गोश्ट कशी आसा की लायटीचें बील उदकाचें बील पळय कशें आसा लायटीची बील उदकाची बील सगळीच भरतात. आतां रेअर केस आसता थोडी आतां एक समज कोणा कडेन भरपाक जायना बिचाऱ्याक तेणें आतां खात्याच भरूंक ना तितलें खबर ना. पूण 99.99% सगळीं लायटी बील आनी उदका बील भरतात. आतां रेअर केस 1% तुका 0.01% तुका सांगूंक शकना कितली आसा. आनी तिसरी गोश्ट म्हटल्यार आतां आमची ही केस हायकोर्टान आसा. हायकोर्टान आमकां हें दिल्या की बांदप ना आनी मोडप ना अशी हायकोर्टाची स्टे आसा आनी केस चालू आसा हायकोर्टान. आतां पळोवया हायकोर्टाचो रिजल्ट कितें तो ताचेर मागीर मुखार विचार करया.